Kasamunan ikam bawa tagi hutan surya sumya tujhe bukti tujhe thamko shizam buru parati thamko teya tuji dirvi tuve amka visna viskunun apoina devi jiva gulai bawatan ikukailai kasamunan iksam bawatan ikukan sumya sumya tujhe bukti tujhe thamko shizam buru parati बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. बाळका जेजूक मान करूंक ताका अर्घां दिवंक मागोंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. आयच्या मिसाची वाचपां आमकां क्रिस्त थंय एकवटून जियोंक आनीक ताचे मिसांव मुंदासून व्हरूंक आनी तशेंच ताचे जावन जायतो फोळ जोडूंक आपणे दितात. जायते बटी जावन पयस गेल्या या दुसऱ्याक स्कॅन ताची आमी सणे मागया. आमची काळजां नीट करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. हांव पातकी सपतीधर आद्यबा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदां सुमकां म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सपतीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. São Paulo
कुरीतकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. ह्या शिवाय कुडीचे सड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे सड गरजेचे आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी लेखता तसले सांदे आमी नेसयता. अशें सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी नेसवण सोबायता. पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक नेसणाची गरज ना. अशें कुडींत तण उपजना जावच्याक पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावुरच्याक देवान उण आसलेल्या सांद्यांक चड मांड मेळासो कर्ण कूड रचल्या. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सक्कड सांद्यांकी दुखता. एक सांद्यांक मांड लाबास जाल्यार सक्कड सांद्यांकी तातूंत संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी अरियकलोय तिसो सांदो. देवाचे उतार्ये. Aşe म्हणून लोक म्हणताना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराची करी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा. तुज्या दरवाट्याचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्पराची करी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराची करी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. खबर परगट केल्ल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. आख्या संवसारार वळखून घेतल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. जुआमप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे ते आसन फळ दिनांतलो हरी एक फांटो तो कातून घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां आनी ह्या उतरां मारिपात येदळसो बेंडून नितळ केल्ल्या
फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली जावन आनी एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जशें थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्यांक फांट्या बरी कातून उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेच फळ दिवन म्हजें शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतरये. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या वचपांचो मूळ विशय जावन आसा तुमी क्रिस्ताची कूड हर एकलो ताचो सांदो. खंयच्या रितीन आमी क्रिस्ताची कूड आनी खंयच्या रितीन आमी ताचो सांदो, हें सांव पावलो आयच्या पयल्या वचपांत साद्या आनी संप्या रितीन आमकां विभोसून सांगला. तेंच चिंतप आयच्या वांजेलांत दुसऱ्या तरान जेजूस आमकां विभोसून सांगता. हांव जावन आसा दाक वाल आनी तुमी जावन आसात फांटे. जर तर म्हजे थंय तुमी एकवटून जियेनात तुमी फळ दिवंक शकनात. तर ही दोन वचपां आमी नियाळटा आसतना तुमचे मुखार दोन सवालां दवरूंक हांव आशेतां. पयलें सवाल, हांव क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो घे या हांव दाखवालीचो या क्रिस्ताक एकवटून हांव जियेतां गे. आनी दुसरें सवाल, हांव फांटो जाल्यार खंयचो फांटो. पयलें, हांव क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो घे या हांव दाखवालीक एकवटून होंदून जियेतां गे म्हणलें. ही गजमतेंत ताचे मिसांव मुंद आसूंच्या खातीर जेजून विविध मनशांक विंचून काडले. आतां आमी कशे कुडीक विविध संदे आसात, हात पाय दोळे कान, तशेंच ही गजमतेंत विविध पंगडाचे मनीस आसात क्रिस्ताचे मिसांव मुंदासून वचूंक. आनी तो एक पंगड जावन आसा ह्या जगांचो. ह्या मनीस संपूर्ण तरान विंचून काडिल्ले क्रिस्ताचे मिसांव मुंदासून व्हरचे तें पंगड. आनी तो पाप साहेब आसा, कार्डिनल आसात, बिश साहेब आसात, याजक आसात, रिलिजियस आसात. एक याजकाक याजकी दिक्षा मेळ जाय जाल्यार ताणें 13-14 वर्सां शिकोवंक आसा, तरबेती जोडूंक आसा. जर तर ताका उंचल्या शिकपा खातीर ताणें तसो वेळ कशी जाय जाल्यार 5-10 वर्सां चड ताणें शिकोवंक आसात. तशें म्हळ्यार चड न्ही 22 या 23 वर्सां या 26 वर्सां
तो शिकता, तरबेती जोडटा, उपरांत तो खंयसर काम करता, कितलो सांबाळ ताका मेळटा, कसलो हुद्दो ताका मेळटा. थोडे फिरगजेनी काम करतात, थोडे आमच्या संस्थेनी काम करतात, आनी थोडे मिशनरी जावन मिसांव गांवांक बेतात. आमकां कर्मिलितांक एक तंजानिया आफ्रिकांत एक मिसांव आसा. आमी ते मिसांव सुरू करून 30 वर्स जालें. आनी आमची एक कॉवेंत एका रानाच्या भितर आसा. त्या कॉवेंताक वचत जाल्यार मेन रोडा जावन 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर भितर वचूंक जाय. थंयसर मारोग ना. हर एका वर्सा एक बुलडोजरान आमी मारोग करचो. पावस आयल्यार तो मारोग चलता आनी परतून मारोग करूंक जाय. असल्या स्थितींत थंयसर तांकां इस्कॉल नातलें, आस्पत्री नातली. असल्या लोकां खातीर थंयसर आमचे पाद्र्याप थंयसर काम करनासात. तांची भास ते शिकतात, तांचे खाण ते खातात, तांची रिवाज्यो रिती ते पाळतात. अशें क्रिस्ताची वळख तांकां दिवच्या खातीर आपल्याचें जिवीतच संपूर्ण क्रिस्ता खातीर ते समर्पण दितात. एक पटी आमचो एक पाद्र्याप मलेरिया पिडेंत संपडलो आनी आस्पत्री नातल्या वेळार 2 वासे गोणये वास्याक बांदून त्या गोणयेर ताका न्हिदावन 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर तांकां भोंवून हाडून ताका आस्पत्रेन गेलो. देवाचें बेसांव तो बचाव जालो. असलें काम थोडे वर्गाचे मनीस करतात. वो एक क्रिस्ताचो सांदो जावन आसा. आनी एक सांदो जावन आसा, तुमी लायक काजारी बेस जोडले ते. फाटल्या दिसांनी आदल्या पापसाहेबान एक पत्र या डॉक्युमेंट ऑफ द चर्च ताणें धाडलें सगळ्या इगर्जमातेक. आनी थंयसर तो सांगता, ताचें नांव क्रिस्ती फेदेलिस लायची. ह्या जाक आनी रिलिजियस खाली 2% क्रिस्ता लोकां मदें 98% तांकां हें काम मिसांव काम क्रिस्ताचो पटलाव कसो मात न्ही, क्रिस्ताचे बरी खबर हेरांक परगट करचें काम तांचें जावन आसा. देखून तांकांय ह्या कामांत तांणी भितर खाणगी जाय म्हणलो उद्देश जावन आसा ह्या डॉक्युमेंटाचो. उपरांत ह्याच दिसांनी ह्या नव्या आमच्या पापसाहेबान एक सिनड म्हणून उक्तो केला. तो येवच्या वर्सा ते सेलेब्रेट करतात. थंयसर स्वाभावीक जावन बीस साहेबांनी मात वेचें. पूण ह्या पटी पापसाहेबान सांगलां, हें बीस साहेबाचें काम मात्र न्ही, लायकाचें जावन आसा. देखून तांची अभिप्राय आमी जोडी जाय, तांचो सहकार आमकां जाय. देखून इगर्जमातेंत आजुनूच तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या डॉक्युमेंटा विशयीं आमी समजून जोडूंक, ताचे विशयींत तर्क करूंक आनी आमचे अभिप्राय ह्या सिनोडाच्या पयलें धाडूंक पापसाहेब आमकां आपणय दिता. आमी सावथ आफ्रिकांत पळयता. सावथ आफ्रिकांत 200 वर्सां थंयसर खंयचोच मिशनरी वचूंक ना. 200 वर्सां क्रिस्तांव समर्थ वाडयल्ली, चडयल्ली, घट केल्ली लोकांनीच जावन आसा. आनी थोडे फावटी लोकूच आनेकल्याचें कुमसार आयकतालो. आनी त्या वेळार एक मिशनरी पास जावन हें पळयल्लेंच पापसाहेबाक कळीत करता आनी पापसाहेब मिशनरीक धाडटा. आज सावथ आफ्रिकांत 10%च्याकय चड कातोलीक आसात. हें काम ह्या जागांनी केल्लें न्हय, बरगार लायकांनी केल्लें जावन आसा. काजरी जिवितांत हर एका मनशाक हें मिसांव इगर्जमातेंत दिलां बावतिस्माच्या सक्रामेंता वरवीं. तर लायकी हें काम करना आसात,
जायते कडेन थोडे लायक मागण्यांत प्राचितात ते करशितात, क्रिस्ताची वळख हेरांक ते शिकयतात, रेतिऱ्यो दितात, प्रसंग करतात, अशें तेय मिसांव मुंदासून व्हरतात. पूण हरी एकल्याक हें साध्य आसा गे? खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत जियेत आसतना तें कश्ट जावन आसा. पूण तुमी अनेक तरान तें करूंक जाता, हरी एकल्यांनी करूंक जाता. तुमी काजाराच्या दिसा रेस्पेराक गेल्ल्या वेळार ह्या जगान 3 सवालां केल्लीं. भविश्या तुमकां उडास आसून पुरो आसा जैस. पयलें सवाल जावन आसा, कोणेंच बोळ करिनासतना तूं ह्या दादल्या कडेन ह्या स्त्रिये कडेन काजार जावंक हांगासर आयलाय गे? म्हळ्यार तुज्याच स्वंत इच्छेन ह्या तुज्या पार्टनराक तुवें विंचून काडलाय. आनी दुसरें सवाल, तुज्या लग्नाच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी मानान लेखूंक तूं तयार आसाय? आनी तुमी म्हळें वय, हांव तयार आसां. एकामेकाचो मोग करूंक आनी मानान लेखूंक थोडे म्हयने भारी सुलाब, थोडी वर्सां जावं पुरो, मागीर कस जाता. आमचें स्वार्थ पावन येता, एकवटून जिवंक कस जाता. आनी तिसरें सवाल, तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताच्या पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे वाडोवंक तुमी तयार आसात? हे सोर आमी क्रिस्ता मुखार बसयल्लें. पूण दिसपट्ट्या जिवितांत जर तर आमचे थंय गोव बायलां थंय माया मोग ना, सोडदोड ना, फावो तो मान तांकां मेळना, ते दाडा कसलें तुमी एग्जाम्पल देख तुमी भुरग्यांक दितात? भुरगीं तुमकां पळयतात, न्हय कितें तुमी सांगलें आयकचें. तुमी आयकोवच्या, तांणी आयकोवच्या की तुमी करचें तें पळयतात. असलें काम तुमी तुमच्याच बेसाचें काम तुमी करशात जाल्यार खंडीत जावन तुमचें मिसांव वरतें. क्रिस्ताची बरी खबर तुमी खंडीत जावन प्रगट करतात. पवित्र सभेंत 4 वर्गांचे मनीस आसात. एक संडे मास, संडे गोईंग क्रिश्चन्स. आमी इगर्जेक वेता, थोडे बटे मागणी करतात, पूण एकामेका बुकसूंक, एकामेका आदारसून जिवंक, फावो तो मान दिवंक, या फावो ती मजुरी कामेल्यांक दिवंक आमी तयार आसना. त्या वेळार कितें जाता, आमचें भक्तीपण एका कुशीन येता, आमचें जिवीत आनी एका तरान येता, क्रिस्ताचें काम थंयसर बंद पडटा. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसात फांटे. आनी खंयच्या तराचे फांटे? विविध तराचे फांटे आसात. जेजू सांगता, थोडे फांटे सुकतात, ते खट करतात. थोडे दाखवालेक वाडोवन येतना थोडे बटी मुळान जावन अनेक फांटो, बलीस फांटो वयर येता. तो दाक असो मालो दाकाच्या तोटाचो तो कट करता, कित्याक तांतूं चड फळ मेळना. अशें केदाळा आमी आमच्या समर्थीच्या कायद्या प्रमाणे जियेना त्या दाळा आमी सुकुल्लो फांटो जाता. आनी दुसरें, थोड्या संदर्भांनी मात्र आमी मिसाक बेजें. पास्कांच्या फेस्ताक, या क्रिस्मसाक, या काजारा दीस, बावतिस्मा दीस, आनीक आमी मेल्ल्या वेळार तो जावन आसा सोरकेल्लो फांटो म्हणयेत, तोय खंयच्याच उपकारा पडना. आनी थोडे बटी आमी एका लिडराक हुंदोवन आसा इगज मतेन, दुसरे ग्रूप इगज मतेंत आसतात. आनी एका ग्रुपाक कोणी दुखयलें म्हळ्यार ते आनीक ग्रुपा विरोध ते वावुरतात. अशें क्रिस्ताचे मिसांवूच कंप्लिटली नाश करतात. आनी थोडे बरे मनीस आसात, ते हर एका तरांनी तांचे मागणेचें जिवीत मिसाचें बलिदानांत पात्र घेवन हर एक ते करतात.
आनी तांकां कश्ट येतात. कशें दाग असो मालो कालें करता, बरें पडटय तो प्रून करता तें चड फळ दिवच्या खातीर. ती वाल संपूर्ण वाडोवंक तो सोडिना, तें प्रून करता. तशेंच थोडे कश्ट अनवर आयिल्ल्या वरां देवाची वळख आमकां चड आनी चड मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या 2 वाचपांचो नियाळ आमी करतना पयलें आमी क्रिस्त थंय एकवटून जियोंक, क्रिस्तचो खरो सांदो जावन जियोंक प्रयत्न करया. आनी तशेंच आमच्या जिविता मरिपात हेरांक देख दिवची. प्रत्येक जावन तुमच्या भुरग्यांक यस भावार्थान व्हड केल्ल्या वरवीं तुमी खरे मिशनरी जातात, क्रिस्ताचे खरे सांदे जातात. तस्सो जेजू तुमकां ह्या बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. स्वीकार कर बापा, कालिक मोकाल देता तुका. आशीर्वादित कर मोकाल तुझ्या तिंबू, जीवनाचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा, आशीर्वादित मोगान तुझ्या तिथो, जीवनाचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पती दरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमचे काळजा उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पती दरा आनी सस्नाच्या देवा, सवकडी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचोंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सस्नीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलें. आनंद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचे आमारपण पजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबरां सुसुरेस बोलतो, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गे तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय. ऊन सर्गे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पणची. त्याच बरे जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारावतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bhavat sagot pagotoya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही ओळखता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही ओळखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाद्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां म्रिय देवाचे माये सांगाती सांजुचे तिसो पोती बागेवन दन दोता आनी सूर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयले ते मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पुलसा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां जी पदकां बगोस पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर्वेटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन हातरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपात कांदली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती आनी समाधान सदांच
तुमचे सोबे आसूं तुमचे सुमे आसूं आमच्या माय मगसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुमेस्त बागी सुमया तुमचे जरूरचे म्हाका फोना तुज्या उतरांक मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. Jesu मुखार Jesu दयाळ मुझे तयें कासिफा. स्वागत तुका कर्जा मुझ्या आत्म्याक मुझ्या ती तुलता. Sosne jive makalapo kusa jiva dilo atma susu jivanapo tukasme to dilo tujhe kushi khatilo Bapa खुशी कासालो तुझे खुशी त्याग केलो. बापा खुशी कासालो जीसु मुखार जीसु दयाळ मुझे तयें काशिता. स्वागत तुका कर्जा मुझ्या आत्म्याक मुझ्या ती तुका. तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकान सता.
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवान बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हणून तुवें येवजिले. या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुका सस्नाक वाकोवंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच पुता जेजू वरवीं. दयेकन बसात. मोगाच्यानो, काल राती आमच्या कर्नाटका सरकारान कोविड-19 नियंत्रण हाडूंक नवी रुली आनी रेग्रो फायस केल्यात. ही सर्व नवी रुली आनी रेग्रो आज राती 10 वरां उपरांत लागू जातल्यो. ह्या निमती बाळक जेजूचें फेस्त आनी बाळक जेजूच्या फेस्ताक पुरक जावन आजची सर्व नोवेनाची मिसां 9 दिसाची मिसां अनिर्दिश्ट वेळा पर्यंत आमी मुखार गेल्यांत. फेस्त आनी नोवेन कॅन्सल करूंक ना, बगार मुखार गेल्यांत. पूण आज नोवेनाची निमयेरली सर्व मिसां हांगासर चलतली. पूण फाल्यां तावन ह्या पुणशेत सर्वांक उक्तें आसतलें. पूण ह्या पुणशेतांत सरकाराच्या नियमा प्रमाणे मिसां आसची नात. सरकाराची नवी रुल्यो रेग्यो आयले उपरांत तुमकां आमी परत कळयतल्या आनी परत तिळसितल्या केन्ना आमी जेजू बाळकाचें फेस्त आचरण करतल्या गे म्हणून. त्या देखून सबार जाणांनी तुमच्या मदें आसल्यांनी 9 दिसाचे नोवेनाक येवचे तो निचव केला जावंक पुरो. मिसां नांतरी तुमी येया, भक्तीपण येया, तुमच्या इतल्याक मागणी करून तुमी तुमच्या कामाक वा तुमच्या घरा परतोवचें. ही गरज उक्ती आसतली, पूण हांगासर मिसां आसची नात. आमी सर्व कर्नाटका सरकाराच्या कोविड-19 पिडा नियंत्रण हाडूंक केल्ल्या त्या सर्व रुली रेग्लो पाळया, आमची भलायकी सांबाळया आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक आमकां आमी कुमक करया. एक ल्हानशें सूचन, फाल्यां तावन हांगासर कोण मागणें करूंक येता दया करून तुमी मास्क घालचें. कित्याक जाल्यार हांगासर CC कॅमेरा आसात आनी जर तर सरकारान CC कॅमेराचे फुटेज विचारल्यार आमी तांकां दिवंक आसा. त्या देखून जर तर आमी मास्क घालिना तर मुखार प्रॉब्लेम जातलें. सरकाराचे नियमां पाळया, बाळक जेजूचे आशिर्वादय आमी जोडया. परत तुमकां सांगता, बाळक जेजूचे फेस्त आनी सर्व नोवेनां अनिर्दिश्ट वेळा पर्यंत मुखार गेल्यांत. फेस्त आनी नोवेनां कॅन्सल करूंक नात, बगार मुखार गेल्यांत. त्या देखून पूण आज हांगासर सर्व मिसां हर्षभरी आसले वरीत आसतली. फाल्यां तावन ह्या पुणशेतांत मिसां आसची नात. सरकार नियम बदलले उपरांत मिसां आमी पाटी प्रारंभ करतल्या. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादा. भोव व्हड संख्यान आयच्या ह्या मिसाक तुमी आयल्यात, पूण सरकाराची आनी देवाची खुशी दुसरी जावन आसा. सगळ्यांनी सुदारसून व्हरचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादा. सर्व उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोपतीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या सुमी जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो. 6 तरेच्या गजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुण करना देवीक वयस म्हणून ताणें नांव नेणाऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणां जावन मनशांक ताच्या 6 गजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय.
तितलें चड हांव तुका आशीर्वाद दिता. सर आमच्यो गरजो, सर आमची तेसावां आमी जायत्या जाणांक मागता म्हणून बसयलां. आमच्याच जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायत्यांक देवाचे आशिर्वाद आनी प्रत्येक गरजो आसात ते सर बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. ये बघून जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देव उखललो आसता. तुका पतये नेवलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवन तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपडतो ग्रास आमकांनी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नामान मरिया कृपेन भरले समतीचे संगता स्त्रेम तातून सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस जावं. भगवती मरिया जावच में अमाप्यांका तृणधिकार आदानीमच्या प्राणाधिकार. आमेन. आनी देवसो पूत मनीस जालो आमचे मध्ये जालो आनी देवसो पूत मनीस जालो आमचे मध्ये जालो आनी देवसो पूत मनीस जालो. मध्ये जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या साधन सदा सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आनीक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनीक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनीक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे हे आजे पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुतीची दिस्त घाल म्हूण तुझे मुखार सपडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमोदेन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कस्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णूंच्या सदां सर्वता. आमेन. आमी जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. सबार तरांनी ताणें आमकां बेसांवांनी भरलां. आमी मागल्लें ताणें आमकां दिलां असो उपकार बावडया. ये बो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आयल्या. तुज्या काकुळती आनी आमी वेदनीतयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव अस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आज्या पंचायी म्हाजी मरेपाद तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान घेवन दी आनी तुजे कळनातली देवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समे जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. तुका जेजू बाळका दिता आज तुका दियात म्हजो जाता सांगा एक सुपोना आभार मानता सदा. देव सांडू संसारात आयलो पाक्या पोरो सुखसून गेलो. आमची सुपाका तुवें वावरली. तुझ्या गळा मोडली गाय गुण केले. वर्गा तुका जेजू बाळका वर्गा दिता आज तुका दियात मोसत साकारता सांगात एक सुपोना आभार मानता सदा.
पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वादी आमच्या देवा आमच्या आस्मानले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र नामे